गोंय भाजपान विरोधान आसतना प्रत्येक फावट कॅसिनोक विरोध करताले, मात आतां तांणी आपली भुमिका बदलल्या. कॅसिनो सरकाराच्या महसुलाचो एक भाग आशिल्ल्यान ते बंद करपाक शकनात अशें आतां गोंयचो मुखेलमंत्री जाहीर करता. हातूंत भाजपान पणजेकारांक कशे पिशे केल्यात ताचें हें एक उदाहरण आसा, अशें गोंय सुरक्षा मंचाचो मुखेली तशेंच पणजी पोटवेंचणुकेचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकार म्हणटा. कोणे तरी तो लावन धरपाक जाय, जो पर्यंत कॅझिनो हटना तो पर्यंत. आणि गोवा सुरक्षा मंचान तो प्रश्न लावन धरपाचो ठरयला. ताजें कारण ताजे दुरगामी परिणाम म्हणजे फार रिचींग कॉन्सिक्वन्सीस ताजें जें आसा हे गोंयच्या जनजिवनाचेर आनी संस्कृतीक जिवनाचेर पडपाचें आसात अशें आमकां दिसता. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीन शुद्ध व्यक्तिगत स्वार्था खातीर पणजेची कॅझिनो नगरी बनयली आनी एका अर्थान कॅपिटल सिटीच कॅझिनोच्या घशान घातिल्ल्यान गोवा हो कॅझिनो माफियांक विकून उडयलो. ताजो आमी निशेध करतात हांगा. ह्या प्रस्नाचेर गोवा भाजपा सरकार तरेतरेच्या पद्दतीन जनतेची दिशाभूल करीत आसा. गेलीं 7 वर्सां ही दिशाभूल जी आसा ही चल्ल्या. क्रमांक 1, 2012च्या विधानसभा इलेक्शनात काँग्रेसच्या विरोधात लढता आसतना भारतीय जनता पार्टीन कॅझिनो विरोध हाचो प्रमुख मुद्दो बनयलो आनी काँग्रेसचेर विरोधाची राळ उठोवन कॅझिनो कसो हानिकारक आसा हें 2012च्या इलेक्शनात ताणें हो मुद्दो केलो. क्रमांक 2, सत्ता हातान आयल्या बरोबर 21 आमदार आयल्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीन हो प्रश्न डस्टबिनान उडयलो, यू टर्न घेतलो. मागीर माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी अशी घोशणा केली की 2015 पर्यंत सगळे कॅझिनो जे आसा हे मांडवींतल्यान हटयता अशें सांगून लोकांक दिसलें आतां हटयतले म्हूण खरेंच. तर ताजेरूय लोकांची तीव्र अवहेलना आनी फसवणूक त्या वेळाचेर केली. क्रमांक 4, ह्या पोटनिवडणुको ज्यो जाल्यो आतां अलीकडच्या काळात तातूंत पणजेची पोटनिवडणूक जाली. तातूंत भाजपाच्या सगळ्या विरोधकांनी कॅझिनो हटाव अशी भुमिका घेतली आनी भारतीय प्रदेशाध्यक्ष जो आसा विनय तेंडुलकर हें पळयल्या बरोबर ताजेर प्रेशर आयली आनी ताणें अशें सांगलें की आमी कॅझिनो हटयतात आनी हाज्या फुडें कॅझिनोंचें 6 म्हयन्यांनी एकदां जें नूतनीकरण करणें गेलीं 7 वर्सां चालू आसा तें नूतनीकरण आतां आमी करचें ना अशा पद्दतीचें आश्वासन एक विनय तेंडुलकर हांणी दिलें. आनी अजाप म्हणजे तांणी ह्या निवडणुकीन पणजेच्या जाहीरनाम्यान हो विशय अंतर्भूत केलो ना. तांकां काझिनो हो प्रस्न वगळपाचो आशिल्लो आनी आतां सगळ्याचेर मात म्हणून ह्या फसवा फसवीचेर टोलवा टोलवीचेर सद्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सांगतात आतां की कॅझिनो बंद करूं अशें भारतीय जनता पार्टीन केन्नाच सांगूं ना म्हणून. हाज्या पयलीं हेडलायन्स जाल्यो ताजेर बंद करतले हटयतले अशा पद्दतीन. आनी कॅझिनो हो गोवा पर्यटनाचो भाग आसा. ही उतरां जीं आसा मुख्यमंत्र्याची हातूंतल्यान मुख्यमंत्री कॅझिनोक ऑफिशियल स्टेटस दिता, अधिकृत दर्जो दिता, जणू काय समर्थन करता ताजें अशा पद्दतीन जालें. ह्या गोंयच्या सांस्कृतीक सामाजीक आनी पर्यावरणीय विकृतीकरणाक सोल्ली रिस्पॉन्सिबल आसतलें, तांचे तेच रिस्पॉन्सिबल आसतले, जबाबदार आसतले अशा प्रकारची विकृत गोंयची प्रतिमा जर जाली जाल्यार
असो गंभीर आरोप गोवा सुरक्षा मंच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचेर चलता. गोंयचें भाजप आघाडी सरकार कॅसिनोच्या मोगान पडिल्ल्यान ते केन्नाच आतां कॅसिनो बंद करपाचें ना हें सिद्ध जाता. भाजपाच्या ह्या फटिंगपणा बद्दल जनजागृती करपा खातीर आनी भाजपाचो निशेध म्हूण बुधवारा राजधानी पणजेंत जाहीर निशेध रॅलीचें आयोजन केलां, अशी माहिती वेलिंगकारान पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. जनजागृती करपाची ठरयिल्ली आसा गोंयभर. पणजेच्या आसपासूच हो विशय सध्या रेंगाळटा अशें ना. तरेतरेच्या पुलांचेर कॅझिनोच्यो जायराती, कॅझिनोचे फलक हे गोंयांत तरेतरेच्या वाठांनी येणाऱ्या प्रत्येक रस्त्याचेर लागिल्ले आसा. त्यामुळे भायल्यान कर्नाटकांतल्यान प्रवेश करता, महाराष्ट्रांतल्यान प्रवेश करतात जाल्यार कॅझिनो भुमीन प्रवेश करतात अशा प्रकारचो एक आभास हे सगळें जायराती निर्माण करता. आज आमी घोशीत करपाक सोदतात की जी जनजागृती आमी गोंयभर करतले कॅझिनोच्या विरोधांत आनी भारतीय जनता पार्टीची जे प्रतिमा गोंयची हनन करपाचो प्रयत्न आसा ताच्या विरोधांत, ताजो एक प्रातिनिधीक विरोध म्हणून एक निशेध मोर्चाचो प्रारंभ आमी राजधानीन करता. हे सगळें एकूण जनजागरण जें आसा ताजी सुरवात परवां बुधवारा 10 तारखेक 3:30 वरांचेर चर्च स्क्वेरांतल्यान पणजेच्या हो निशेध मोर्चा सुरू जातलो. भाजपान आनी आदलो पणजेचो आमदार मनोहर पर्रीकारान कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर धाडपाचें आश्वासन दिल्लें तें भाजप केन्ना पुराय करतले हें जाहीर करचें. तशेंच तांचें स्थलांतर खंय करतले हें जाहीर करचें. ताचे बरोबर कॅसिनोंचेर निर्णय दवरपा खातीर गेमींग कमिशनाची नेमणूक केन्ना करतले तें जाहीर करचें अशी मागणी वेलिंगकारान केल्या. ह्या 7 वर्सां नंतर आतां ताबडतोब गेमींग कमिशनर नियुक्त करचो ही एक मागणी. कॅझिनोक फायदो जावचो म्हणून गेमींग कमिशनर नियुक्त जायना. तांकां एडमिशन्स कितले दितात ते भितर हे लोकांक कळना. सरकार कडेन ताजो आंकडो ना. कसल्याच प्रकारचें नियंत्रण कॅझिनोचेर ना. तें नियंत्रण गेमींग कमिशनर जर नेमलो सरकारान सिरियसली जाल्यार कितें तरी जातलें अशें म्हणपाचें. दुसरी मागणी, कॅझिनोचो आतां पर्यंत जो वेव्हार भारतीय जनता पार्टीच्या काळान जाल्लो आसा ताजेर बेगिनात बेगीन श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करची. तिसरी मागणी, कॅझिनो मांडवींतल्यान नेमके केन्ना हटयतले, कित्याक पर्रीकरांनी ताजी डेट 2015 हटयतात अशें म्हणून दिल्लें. आनी चवथो जो आसा तो हे हालयल्ले कॅझिनो जे आसा ते तुमी खंय स्थलांतरीत करतले हें डेफिनीट सांगा. अशा प्रकारची ह्यो 4 मागण्यो ज्यो आसा ह्यो ह्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंच हो गोंयच्या भाजप सरकार कडेन करता.